नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव श्रीमती सुधा मूर्ती हांणी बरयलेले विंद्राल संकश्ट म्हणले काणी सांगता. एक प्रशांत जाग्यारी एक संन्यासी तागेले आश्रम करून घेवन आशिल्लो. ताणें थंय तागेले जप ध्यान तपस्या पुरो करचें आशिल्लें. एक दिवसू त्या संन्यासीन ध्यान करतर आसतना ताका तागेले येद्रा कोण खीची बसला अशें दिसता. तो दोळे उदार करून पळयता एक विंदुरू भिवन भिवन कडकडेतर बसला. तो सगळो हुमेला तो विंदुरू. तेन्ना तो संन्यासी तागेल्या निमगिता, विंद्रा कसो जालें तुका, इत्या भिल्ला म्हूण म्हणटा. तेन्ना विंदूर सांगता, स्वामी एक माज्जर म्हाका केन्ना पळयल्यार धांवडावन घेवन येता. म्हाका भारी कश्ट जाता जिवन करूंक. त्यामुळे तूं हांगा राब म्हूण सांगता संन्यासी. हांगा हांव कितले काळ राबचें तें जायना म्हूण सांगता विंदुरू. ते वेळार हांव कसो करता म्हूण निमगेता संन्यासी. म्हाका तूं एक माज्जर करी म्हूण सांगता. तेन्ना हांव खुशेन आसता म्हूण सांगता. तेन्ना संन्यासी हांसता. तें सत्य न्हय जाल्यार तुका हांव माज्जर करता म्हूण सांगून तो ताका माज्जर करता. माज्जर वता. अशींची थोडे दिवस जाता. उपास त्या संन्यासीन ध्यान करतर आसतना तागेले येद्राक तें माज्जर येता. संन्यास निमगेता आत्तां कसो जाल्लें म्हूण सांगता. तेन्ना तें माज्जर सांगता, म्हाका गोतून आशिल्लें सुणेक माजरां पळयल्यार जायना म्हणून. आतां हांव भायर गेल्ल्यार ते सुणी म्हाका धांवडावन घेवन वता. तें देखून तूं म्हाका एक सुणी करी म्हूण सांगता. तेन्ना मात्र हांव खुशेन आसूं येता म्हूण सांगता. तेन्ना संन्यासी उपास हांसता. तें सत्य न्हय जाल्यार तुका हांव सुणी करता म्हूण सांगता आनी तो ताका सुणी करता. सुणी वता. मस्त दीस जाता. एक दिसू उपास संन्यासीन ध्यान करतर आसतना तागेले येद्राक तें सुणी बसलां. आत्तां कसो जाल्लें म्हूण सांगता. तेन्ना तें सुणी सांगता, स्वामी सीव म्हूण एक प्राणी आसा. तें तागेल्या सन्न प्राणीक पुरो खावन घालता. तें देखून तूं म्हाका सीव करी तेन्ना मात्र हांव खुशेन आसूं येता म्हूण सांगता. तेन्ना संन्यासी उपास हांसता आनी सांगता, तें सत्य न्हय जाल्यार तुका हांव सीव करता म्हूण सांगता. आनी तो तागेले शक्तीन त्या सुण्याक सीव करता. सीव वता. उपास सुमार दीस जातना संन्यासी ध्यान करतर आशिल्लो. तागेले येद्रा हो सीव येवन बसता. आत्तां कसो जालें तुका एक शक्ती आशिल्ली प्राणी केल्ली न्हू हांवें म्हूण सांगता. त्या वय जाल्यार कसो म्हळ्यार ते सन्न सन्न प्राणी म्हाका धरूंकच जायना. ते मोई मोसू पुरो आसा पळय. तांणी म्हगेले दोळ्यांतू कान्नांतू चर्मांतू रमेड्यांतू पुरो बसून म्हाका चाबून घालताची. व्हड्ड प्राणी धरची सुलभ, सन्न प्राणी धरूंकच जायना म्हाका. आतां कसो करूं हांव तावळी म्हूण निमगेता संन्यासी. म्हाका एक मोई करी म्हूण सांगता. तेन्ना म्हाका खुशी जाता म्हूण सांगता. संन्यासी उपास हांसता आनी सांगता, तें सत्य न्हय जाल्यार तुका हांव मोई करता म्हूण सांगता. सीव आशिल्लो मोई जाता आनी मोई भायर वता. उपास मस्त दीस जाता. एक दीस पळयतना मोई संन्यासी येद्राक म्हणटान येतर आसा. कसो जालें तुका म्हूण सांगता. स्वामी हांव खुशेन आशिल्लो मोई जावन. आमी पुरा ओटोची पुरा मोययांनी ओटोची खाण सोदोचें, ओटो काम करचें. आमी पुरा मोययान ओट्टो मेळून एक व्हड रावळ्ळारशें घर बांदलें. कितले कश्ट पावले गोत्सो आमी इतले म्हयन्यांतू. एक दीस कसो जालें म्हळ्यार एक व्हड दिवोड आयलो आनी सीदा आमगेले घरार येयलो. कांय कश्ट पावनी तो घर बांदूक तागेलें घरशी येवन राबलो. ताणें रिक्तन म्हाका लकय पेट्टा म्हगेले पांय मोडून गेलो म्हूण सांगता. आतां कसो करचें म्हूण निमगेता संन्यासी. तूं म्हाका एक दिवोड करी म्हूण सांगता. तेन्ना म्हाका खुशी जाता म्हूण सांगता. तेन्ना संन्यासी उपास हांसता, हें सत्य न्हय जाल्यार तूं सांगिल्लें म्हणगे तुका दिवोड करता हांव म्हूण सांगता. आतां मोई दिवोड जाता आनी वता. उपास सुमार दिवस जाता. एक दिसू संन्यासी येद्राक तो दिवोड येता. आंगा भर पेट्टू जाला
हांगा चर्म गेला हांगा थंय पुरा तकदो की तरस. तेन्ना संन्यास नेमकिता कसो जाल तुका म्हूण सांगता. पण स्वामी म्हाका जाय जाल्लो विशयच खावच्याक जाल्यार विंदूर खावची म्हळ्यार आमकां भारी रुची एक लायक जेवण जेवील बरी परबे जेवण शिजता आमकां. ते देखून हांव विंदरां सोदून सोदून एक मनशाल घरा गेल्लो. तेगेले घरांत एक कुडाभर तांदूळ आनी दवरला ताणें. थंय विंदूर आशिल्लो. ते विंदूर खावच्या म्हूण वतना त्या मनशान म्हाका बड्डीन मारलें. हांव ताका हिस्स हिस्स करून भिवयल्यार तो कांय भिनी. ताणें म्हाका मारलें. ते देखून तूं म्हाका मनीस करी, मनशाक चड शक्ती, तेन्ना मात्र म्हाका संतोश म्हूण सांगता. संन्यासी उपास हांसता. तें सत्य न्हय, जायता तुका हांव मनीस करता म्हूण सांगता. दिवोड आशिल्लो मनीस जावन भायर वता. उपास सुमार दिवस जातना संन्यासी लेद्राक मनीस येवन बसला. आत्तां कसो जालो तुका उपास म्हूण म्हणटा. स्वामी हांव कितले कश्ट काणू दुड्ड करून धान्य न्ही घेवन कुडां भितर दवरचें पावसाळी म्हाका जावका म्हणून. थंय भर विंद्र येताची ते खावच्याक. ते विंद्रां खावच्याक दिवड येताची. म्हाका भारी कश्ट जाला हें म्हूण सांगता. तेवढात कसो करूं तुका म्हूण सांगता. म्हाका तूं विंदूर करी. विंद्राक एक खाण आसल्यार पुरो. विंगड कसले कश्ट ना ताका. म्हाका विंदूर करी म्हूण सांगता. तेन्ना मात्र म्हाका संतोश म्हूण सांगता. संन्यासी हांसता. हें सत्य न्हय, जाल्यार तुका विंदूर करता म्हूण सांगता. विंदूर वता. उपास थोडे दिसान संन्यासीन दोळे सोडतना विंदूर बसला. आत्तां कसले आयला तूं म्हूण सांगता. आनी तो ताका सांगता, बुद्धीवाद सांगता पळय, प्रत्येकल्या जिवनांतूय कश्ट समस्या आशिल्लेच. सगळ्यांनी लेखचें ताका सुखाची हक्क गंमत हक्क कश्ट ना. म्हाका मात्र कश्ट म्हणून. तशी न्हय, जीवन म्हळ्यार एक प्रयाण. तें एक अनुभव मात्र. तें केन्ना तुका कळटा तेन्ना तूं तुगेले समस्येंतूय सूख भोगूं शिकता. तें हांव सांगल्यार तुका कळना आशिल्लें. तें तूंच अनुभव करी म्हणून तुका पुराय नमुने जीव केल्लो. तुका आतां कळ्ळी न्हय, सगळ्यांक समस्या आशिल्लेची. तुका देवान कशी केलां तशी आसूं पळय तूं, तातूंत सूख म्हूण सांगता. विंद्रा तेन्ना तें सत्य कशें म्हूण कळटा. चेडवानो, कशी आशिल्ली काणी? अनेक वरांतू अनेक नव काणयो मेळया. नमस्कार.